आयच्या खेळ दिशा पयलींच्या फिल्मात निर्मळ ह्या फिल्मात कलाकार म्हणून वावुरले आणि आतांय ह्याच मळार आपले योगदान करतात ते मुखेल सोयरे सिर्याक बाब जायस दोन उतरावले. Good evening, everybody. देव बरी संद दिवं तुमकां सगळ्यांक. म्हाका जायती उमेद भोगता. हांव नको आसलो हो दीस समाजीन बाबान सुरू केलो म्हणून जायते केला पूण जायते खबर ना म्हाका खबर ना. हांव एक नशीब उलोवन आयज हे तेंचे एका उरो म्हजे सगळे सांगाती गेले. हांव म्हजी आतां विजा कामार लायक बट देव somehow दी ada देव मातसो ती रिन्यू करता. ते गेल्यात ते हे असो दबाजो तांणी पळोवंक ना म्हाका दूख भोगता. आतां ताणें सांगलां हे जरी ड्रगांचाची फिल्म जावचे आदी कांय गोंयकार ही कोणाक खबर ना हे म्हाका दोतोर सायमनान सांगलें. एनी गोवन्स ऑफ बॉम्बे एकठांय जाले आनी एक कोंकणी पिक्चर काडून फुडें सरले तियात्रीस नाकात म्हणून. तेंचे कितें जालें कितें मिटींग जालें आनी कितें जालें तें हांव नकळो पूण 2-3 म्हयन्यांनी ते निघले. उपरांत जरी ड्रगांजान आपलें कितें करून तो एक रातूस आनी एका धरून त्या रातूसान जायतो वावर केला. देवकीन ते मेळूय हातून तेणी हें करून हें केलें आनी हिरोईन म्हजी होनी सो हें करून तेणी तें केलें. पयले इतिहास गोंयचे हातून कोंकणी फिल्मान मोगाचो हें कोणाच्यानी समजयना ताका टायटल फादर ऑफ कोंकणी फिल्म दिला सारकें. दुसरें आमचो फ्रँक फर्नांड तेज्या वांगड्यान तो भितरल्यान एक्चुअली एक फ्रीडम फायटर पूण एक्टींग म्युजीक तो लिबरेशन जायसर रावलो आनी इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी 1962 आल्वारिसाक येवन मेळ्ळो. सो आल्वारिसान ताका सांगलें संडेक मेळोया दिव एक हॉटेलाक एप्लिकांच्या जायते जाणांनी शेते तुमी मेळोया पळय फिल्म सगळे. सो वी मेट आल्वारिसान म्हाका आल्वारीस हांव तातूंत. सो आमी मिटींग केली. सलाम तो नायक ताचो दुसरो एकलो को प्रोड्युसर ताचो ब्रदर इन लॉ सेवी डिसूजा आनी तेजो थर्ड ब्रदर इन लॉ तिगूय पार्टनर केले. आनी फ्रँक तेन्ना रावीक वाजयतालो. गूड म्युजिशियन गूड एरेंजर पूण तेजे बोटाच्यान आतांच्यान तितलें हें जायना जालें. तेजी बोटां ट्रम्पेट वाजोवन वाजोवन मातशें हें जालें. सो तेणें एक कोणाक हें करून आमच्यो त्यो जायत्यो मिटिंगो जाल्यो आनीक आमी मे आनी एप्रिलाच्या एंडिंगाक गोंया गेले लोकेशन नॉनचनशीप हें पळोवपाक. पयले 8 दीस रावले गोंयांत सगळें हें केलें पत्ते बोमायन गेले आनी देन ओतुंबरान नोव्हेंबराचे पयले हाका आमी गोंया गेले आमच्या नशिबाक. कित्याक तेन्ना तियात्रीस आमी गोंया येताले. सो फ्रँकाक तिकेट काडची गरज ना जाली. फ्री मेळले एक्टर्स तेंचे फकत पयशे हे भाशेन करून कोको मेम्या करून ते फिल्म कंप्लीट केलें. फिल्म हिट जालें तेन्नाची खबर मेळटली ना हें हांव सांगता बिकॉज हांव सारको तातूंत आहा. मसालो घालूंक चुलीर दवरूंक धवळूंक सगळें करूंक. आय वॉज प्रोडक्शन मॅनेजर ऑफ आमच्या नशीब. यू सी and I am also a founder member of Frank Films. Si Alvarez, हांव तो सेवी डिसूजा फ्रँक फर्नांड हे सालांक ही व्हडली स्टोरी आहा. ही कोणाक बाबा आयज काय बरोयनात सारके सगळे बरोयनात मेवता ते जोरोयतात. कितें कोणीच जातलो ना कोण वाचता वाचूंक जाणा तो वाचता. And some of them they believe, some of them they don't believe. आतां हांव तोमाजीन बाब जाय तें करता. हांव आयज जाणा तें तेणेन केलां म्हणून हे भाशेन जायते आतां बरोयनाऱ्या मदें तो एक आहा सारको रिसर्च करपी आनी एकलो आसा तो एका सांजो म्हजो फ्रेंड हांव नांव घेना हांगा आहा दिसता तो म्हाका. हांव म्हणून आयकोन तो
आणि एकलो आहा पुन्हा हे तेगूय बाबडे म्हाका तो गुन्हेगार आहा तो जायते फावटी कितें हें जालें जाल्यार फोन करता आनी हांव म्हजी लिमिटेड नॉलेज आहा ती सांगता ताका हें जायतें हें फ्रँक फिल्माचें जायतें आहा म्हज्यान तें आयज सांगूंक जायना पूण म्हाका बरोवन येता बिकॉज वी नो वी सफर आनी आमी जायते एक्टरूय मेवले ओफिलाची मामी सुर्गेश लिना आमकां जेवण करून सगळ्यांक न्हू कुरवाक न्हू आमकां आल्वारिसाक ओफिलाक म्हाका आमी पळय 500 जाण एका दिसांनी बांगडे 12 रिचार्ज केले तेच दिसा राजकापूर पावलो आनी ती राजकापूर वखद बिकॉज राजकापूर वखद तिका मोनाची माय म्हणून सो सारकें डायरेक्ट जालें बांगड्याचो वास येता मागीर जेवणाक रावलो आमचेशी ते भाशेन मी सगळें जायतें दॅट वॉज नदर पार्ट ऑफ इट आनी आमचे सेट आहाय निर्मळाचें आमचे कुशीक पाकिजा सिनेमा तेची 12-15 वर्सां ते सेट आहाले आनी तो एवरी मंथ पयशे फारीक करी कमल अमरोही बिकॉज तेज्या लागीं ते फिल्म प्रोड्यूस करूंक जावंक ना मागीर जायते खूब तेंपान केलें तेणें आमचे रिलीज जाला बाय 1974-75 आनी तेजे रिलीज जालें म्हाका दिसता पाकिजा कंप्लीट जावन 78 ती भाशेन कितें सो आमची दुसरी एका आमची इश्टेज आहाली पूण तेणें पयलेंच सांगलेलें फ्रँकली आमी तुका हांगा कॉम्प्रोमायज करूंक जायना वॉट एवर हिंदी फिल्म्स दे पे यू हॅव टू पे पूण कितेंय करून सालाबाद डे नायट करून आमच्या 15 दिसांचें काम आमी 10 दिसांनी काबार केलें हे भाशेन जायतें आहा जायतें करून तें फिल्म जालें उपरांत एकाय गोडी लागली ताराचंद भट्टाचार्य येयलो ही म्हाका स्टोरी आपल्याक जाय सो तुमचे एक्टर नाकात आनी कितले फारीक करचे 10,000 आनी तेणीन तें तकदीर केलें तकदीर हिंदी फिल्म सालामान फोर्स करून शालिनी घातले हेरांनी कोण ना बट तेंचें तें कितें जालें कितें जावं नाका ताराचंद भट्टाचार्य बिग प्रोड्युसर तेणीन केलें हे भाशेन जायती व्हडली काणी आहा आनी हांव जायतें सांगूंक वचत जाल्यार जायते टायम जावचो ना एक सांगता बिकॉज म्हज्या हातून बोल्लेलें आहा सगळें भायर सरोंक ना म्हणजे म्हाका वयर वयच्या आदी भायर काडूंक जाय आनीक एक हांव सांगता आतां निमणें म्हजें गोवोरमेंटा लागीं मागता आतां आमच्या तालाक बाबान सांगलां पळय तें तालाक बाब आसो सोर हांगा उजवाड कोडी पेटोत आमचे सिनेमा इंडियाक आनी तालाक बाब वचोन तर कावूंक जायत तो 5 वर्सां पासून उजवाड जावचो ना हें एक हांव गोंयांत नोट करता कित्याक आतां ही कला ही आमची जायत्यो संस्था आहात जायतें जाता गोवोरमेंटान मातशें दोळे उक्ते करपाचें हे कोंकणीक लागून बिकॉज कोंकणी आमची मायभास हेवूय कोंकणीच वय सरोन ते कचेरीचेर बसल्यात हेवूय कोंकणीच उलोवन इलेक्शनांत जिखल्यात पूण कित्याक ते कचऱ्याच्या दोगान घालतात नॉट गूड आतां फाटल्या दिसांनी हांव कोणाक मेळोंक कला अकॅडमींत मेळ्ळो तुवें आमचे 7-8 जाण भुरगे आहात आरे कितें करता कितें सांगूंक लागलो फाल्यां हांगा एक कोणाचो नाटक आहा आनी ताका म्हणलो 5 लाख दिल्या सारकी खबर वयल्या 5 लाख दिल्या म्हणूंक लागलो आर्ट एंड कल्चर आनी आमकां म्हणूंक लागलो 500 रुपया मेळून हें कितें हांवें म्हणलें तुमी हांगा कितें आतां वयतात म्हणूंक लागलो वय हांव नाका मागीर कितें जालें पयशे दीस इज व्हेरी डिसहार्टनिंग उमेद आहा ती उमेद पयस जाता आमचें गोंयांत आमची भास आमी जपून दवरपाची नो दीस इज रॉंग त्या सोत आमी सगळ्यांनी एक जावन आयज तुमी हांगा येयले म्हणून म्हाका खूब खुशालकाय बरें दिसलें म्हाका ह्या लोक आशिल्लो निर्मणागे भाशेन लोक जाय पूण आमी पड्ड्यार आसना हांव हाला आसलो बिकॉज आय वॉज अ प्रोडक्शन मॅनेजर आनी म्हजी ड्युटी आसताली कितें जाता कितें तें पळोवपाचें आनी ते टायमार म्हाका गव्हर्मेंट ऑफ महाराष्ट्रा 50 रुपया दी दॅट वॉज फॉर मी सो म्हाका तें चड व्हडलें यू सी सो तुमी हे भाशेन येयले आनी हेच भाशेन येवन आमचे सोबयले देखून हांव तुमकां काळजांत सान देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी परबीं ह्या आयच्या दिसाचें हांवें निर्मण पळोवंक ना पूण आतां पळयतलो पूण तेजे जेताक पयल्यार म्हाका गमता हें निर्मण कशें आसतलें पळय तें आमचे भाशेन 40-50 years बॅक आतां जायते
चेंज जाला जायते हें जालां म्हणून डेफिनेटली आमच्या मडगांवकार बाबा ते बरे तरेन केलां आसतलें आनी तुमकां लायक जातलें म्हणून हांव आशा बाळगीतां. आयच्या मुखेलसऱ्याक एक ल्हानशी मोगाची भेट हांव मागतां. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा वायस चेअरमॅन राजन तळपाक तांकां ही भेट दिवची. सगळ्या हांवें मागतां मोठ्या आवाजान ताळी मारता. देव बरें करूं तुमच्या तळ्या खातीर देव बरें करूं.